आम्ही वालपय गेल्ली, हांव स्वता वालपय गेल्लो. ते मर्डर पळय जाल्या त्या दिसा हांव स्वता वालपय गेलो. थिंगा पयल्यार एसपी बसोंक लागले. एसपी थिंगा बसलो म्हणून ते काम जातालें. आमी थिंगा गेली, एसपी बरोबर उलयली, आमची थिंगा मातशी भासाभासूय जाली तेच्या बरोबर की बाबा कितें तुम्ही एकल्या मनशाक जीएमसी धाडलो, मागीर जीएमसी पावल्या उपरांत त्या मनशाक पुलिसान सांगलें की परतून यो, तुमकां क्वेश्चनिंग कापोवंक जाय. अरे तुम्ही तेका जीएमसी धाडटाना तेन्ना तुम्ही नॉको आहले की बाबा एका क्वेश्चनिंग धाडूंक जाय. हे सगळें सारकें जायना म्हणून एसपी थिंगा स्वता बसलोलो. काल आमी पेडणे विचारल्यार थिंगाय एसपी वचोन बसला. म्हणजे कितें जालां की होकोच एसपी आहा, नॉर्थ गोवाचो एसपी आहा, तो पावल्यार पुलिसाचें काम जातलें. तो पावना जाल्यार पीआय जाय पळय थंय करतलो, पीएसआय जाय पळय थंय करतलो, इन्व्हेस्टिगेशन ऑफिसर कोणाचे मिनिस्टराचे आयकोन करतलो. अँड आहा तितले केसांनी पीपल आर अक्युजिंग द पुलीस की एका मंत्र्यांचो प्रेशर आहा. सांगय पळय ते जालां तितूनय ती बायल म्हणटा मंत्र्यांचो प्रेशर आहा, तेजो चलो म्हणटा मंत्र्यांचो प्रेशर आहा. वालपय तो ती फॅमिली म्हणटा मंत्र्यांचो प्रेशर आहा म्हणून ते कारवाई जायना. वयता थिंगा we are hearing people when they go to the police station, in any police station in Goa, including Panjim police station, when they go to the police station, they come out of the police station and they say आमचे complaint घेना, आमचे कोण आयकोना. म्हणजे what are the Goan public supposed to do? आम्ही करपाचे म्हणले कितें? सगळ्यांनीच कोण मंत्र्याचो मनीस आहा, कोण कोणाचो पॉलिटिकल पार्टीचो कार्यकर्ता आहा, तेणे तेजे मनशाक फोन करपाचे, एमएलएक फोन करपाचे, मंत्र्याक फोन करपाचे, जाल्यारूच कारवाई जातली. हे पळय आहा ते गोंयांत चल्ला न्हू, ते आख्ख्या गोंयकारांक मातशें पोवन सोजमोन घेवपाची गरज आहा.